सनबर्न ऑर्गनायझर अजून परवानगी मागूक हणजुणा पंचायती मेरेन आयिल्ले ना. आयल्यार खासा ग्रामसभा घेवन लोकांक विश्वासात घेवन कितें ते करतले म्हूण सरपंच मिडिया मुखार. अजून पर्यंत आमकां परमिशन सनबर्नाचे परमिशनाचेर आमकां तशें कांयच इंटिमेशन येवंक ना. आनी सनबर्न आतां सनबर्नाचो प्रश्न म्हटल्यार अंजुना वागातोरान आजून पर्यंत आमचें तशें कांय कोणाचें डिस्कशन जावंकूच ना. इतलीं वर्सां आमी परमिशन दिवन येयल्ले आहा ना न्हू, पूण आतां हे फावटीचें तशें कांय डिस्कशन कांयच जावंक ना अजून. ग्रामसभेन डिसिजन घेतलेलें हें उलयल्ले पूण तेन्ना 4-5 एक 7-8 लोक आहले. सो तांकां सांगलेलें आमी नेक्स्ट ग्रामसभा तेन्ना लोकांनी जाता इतले एकठांय जावन आपलें कितें आहा तें हें मांडपाचें, कितें प्रॉब्लम आहा पळय तें. हांव अपोज करूंक शकना. लोकांक जर जाय फाल्यां कितें आहा, ही ट्युरिजम एरिया, लोकांच्या बिजनसाक इफेक्ट जावंक शकता, कितें जावंक शकता तें लोकांनीच डिसायड करपाचें आनी कशें कितें आहा तें पळोवपाचें. हडफड्याचो सरपंच म्हणटा लोकांक जाय जाल्यार सनबर्न जातलो. ना, ग्रामसभेक आमचे एक प्रपोजल हाडलेलें बाब पिटर डिसुजान. आनी ग्रामसभेक उलोवप जालें की जेन्ना जर ऑर्गनायझर आमकां एप्रोच जातलो तेन्ना पंचायतीन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवचें. आमकां एप्रोच जायत ऑर्गनायझर्स जाल्यार आमी लोकां फुड्यान ती स्पेशल ग्रामसभा घेवन आमी तो मुद्दो मांडटले. लोकांक जाय जाल्यार लोकांनी, लोक जर म्हणटा की बाबा चल जावं न्ही जाल्यार ते जावं न्ही, ना म्हणटा जाल्यार कॅन्सील. आनी तेच बरें हांवें ताका हॉटेलूय सांगलां इन केस तांकां प्रपोजल येयत, कित्याक आमचे कडेन प्रायवेट प्रॉपर्टीज अश्यो व्हडल्यो इतक्यो व्हडल्यो ना, चडश्यो कम्युनिटीनीच प्रॉपर्टीज आसा. सो ताका बीन जर अप्रोच जाय जाल्यार तेणीन आमकां कळोवचें आनी आमी लोकांक घेवन बसोन जर तर लोकांक जाय दिसता बाबा लोकांक आमच्या गांवांत जावचो जाल्यार करतले, ना जाल्यार ना करचें ना. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.